नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. अमेरिकेसावन गोंयांत आयिल्ल्या वेर्णेकार फामिलीचे नावेलीचे घर फोडले. चोरांनी सुमार 30 लाखांचे भांगरा वस्ती आनी हेर माल फारायलो. कॅन्सराचे ट्रिटमेंट घेवंक म्हूण भारतांत आयिल्ल्या ह्या फामिलीक गोंयांतल्या डळमळीत कायदो सुवेवस्थेचो फटको बसलो. चोरी खंय दिसा उजवाड्या. एक यूएस कपल वेर्णेकार फॅमिली ही आपल्या मेडिकल ट्रिटमेंटाक लागून गोंयांत आयिल्ली आनी नावेली तेलावली ह्या वाठारांत LNL कॉम्प्लेक्सान रावताली. काल जेन्ना ती भायर गेलेली आसली तेन्ना कोण तरी तांच्या घरांत भितर सरलो आनी तांचे भांगार सुमार 30 ते 50 लाखांचे हे चोरून व्हेले. Saying like in the dark, bring them in, and usually when it's daylight, everybody's outside together. This kind of happening during broad daylight, very dangerous. So with this happening to us, it happened between the hours of 12 and 5, which is daylight, which is also very puzzling because usually robbers come in the nighttime. For them to come in the daytime, they're very brave, so that means they will do anything. So after all this happening, the robbers coming and breaking in our house, I just have a fear for my children, for myself, me as a cancer patient. I'm sometimes alone by myself in the house because I can't go out too many places, and it's fearful for me being home by myself with my children, or even by myself. Who's going to come in next? Is it going to happen again? You know what I mean? With a security guard being right next to me and this still being like happening to me is puzzling. So many years we lived in the US, and I'm not trying to compare one to the other, but we never had this issue. We've only been here a couple of months, and look at this. I called the police at 5:30. They were till around like maybe 11 o'clock. I told them I want a dog. They got a dog, and they got the crime scene truck. They did the fingerprinting, but I just feel like they were trying to push it off, like they were not interested. Oh, आम्ही हें केलें जाल्यार तुका येवच पडटलें, कोर्टाक येवच पडटलें, आनी तुवें कितें लॉक केलें ना, हें कितें केलें ना, तें कितें केलें ना. अरे, I am the victim, my gold is missing. You supposed to say, okay sir, we're going to help you. This is what we're going to do. Not instigate me and try to investigate me on in return. आमगेले gold गायब जाला, तूं आमकां help कर न्ही. So now they this morning they came. They wanted me to come to the police station at 12 o'clock. For what? I have never heard this before. 12 o'clock रातचे, I am the victim. गे घर मोडला, तुम रातचे हांव पुलिसने येवपाचें. I didn't go last night. So I told my mother, I said, this is what happened. So I have already called my friends and my lawyers and stuff, and we are just waiting for the report. I have not got our copy yet, but we are waiting. This place, the reason why we moved here is because we thought it was a gated community. It has a guard in the front. We thought it was safe for the kids to live here, and it's much more better. And so I thought it was much more safer. But if this is happening in broad daylight from afternoon 1 o'clock till 5 o'clock, if this can happen here in broad daylight, Goenka is not safe. Prudent media खातीर नावेली सावन सावियो डायस. ताळगांव वाठारांत सांतिनेज नाल्यांत झाड कापून उडयल्ल्यान उदक तुंबलां. आमचे कर्मनी स्मार्ट सिटीन स्पश्ट केला. ताळगांवचे सरपंचाक विचारल्यार तो सांगता WRD थंय राखणे वणत बांदता. हे झाड काडून नाल्याचे उदकाची वाट क्लियर करची म्हूण मागणी. मी सध्या आसा फेमस अशा सांतिनेज क्रिका देगेर. फेमस ह्याच गजाली खातीर कारण खुबशा इलेक्शनाच्या मॅनिफेस्टो भितर हे सांतिनेज क्रीक निवळ करपाच्यो गजाली आसा. फक्त गजालीच आसा, मात आयज मेरेन हो सांतिनेज क्रीक निवळ जावना. तितूनच भर म्हणून हालींच एक हांगा सांतिनेज क्रिका लागीं जे एक झाड आशिल्लें तें झाड मारून ह्या क्रिका भितर अशें उडयलां की जाणें करून जे उदक आसा तेजो जो फ्लो आसा तो हांगासर इंटरप्ट जाला, तो खंय तरी हल्ला. जेन्ना हें झाड अशें मारून उदका देगेर आशिल्लें तें झाड ह्या क्रिकान उडयलें तेन्ना लोकांक दिसलें की स्मार्ट सिटी लागून कामां चलता, ताजे लागून काय. मागीर ह्या गजालीचेर क्लॅरिफिकेशन दिता आसतना जे स्मार्ट सिटी आसा तांणी सांगलें की हें आमचें काम न्ही, जावं आमकां रिलेटेड ज्यो एजन्सीज आसा तेंचेंय हें काम न्ही म्हणून. मागीर आमी पळयलें तेन्ना आमकां कळोन आयलें की हो जो जागो आसा तो तालिगांव पंचायती अंडर पडटा. मागीर आमी जे तालिगांव पंचायतीचे जे सरपंच आसा त्यांना संपर्क साधलो तेन्ना आमकां कळून चुकले की हे जे काम आसा ते जे WRD
डिपार्टमेंट आसा म्हणल्यारूच जे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्याचें काम आसा त्यो वॉटर बॉडीज आसा त्यो सांबाळून दवरपाचें जें काम आसा त्याच डिपार्टमेंटान हांगासर जे सांतिनेज क्रिका देगेर जे एक झाड आशिल्लें तें मारून हांगासर भितर उडयलां. तर तांकां हांगासर एक जी रिटेनिंग वॉल कशी आसता जी सायडीक ती करपा खातीर तेंच्यांनी हें झाड मारलां. पूण म्हाका दिसता तेंच्यांनी हें अशें उडोवचें नाशिल्लें, तर हें हांगासरल्यान तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय आशिल्लें. आनी आमचे रिक्वेस्ट आसा जे ऑफिशियल्स आसा WRD डिपार्टमेंटाचे की तेंच्यांनी हे जे सांतिनेज क्रिकान हें जे झाड मारून हांगासर उडयलां तें तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन क्लियर करचें, जाणे करून एटलिस्ट जो उदकाचो फ्लो आसा तो तरी सारको जावचो. कारण हांगासर जर आमी सांतिनेज क्रिकाचें जर उदक पळयत जाल्यार काळो रंग सुद्दां ह्या सांतिनेज क्रिकाच्या उदका फुडें धवो दिसतलो असो रंग ह्या सांतिनेज क्रिकाचो जाला. आनी खऱ्यांनीच एक्शन घेवपाची गरज आसा, कारण हे उदकाची जर आयज परिस्थिती पळयत जाल्यार ते इतके काळें जाला. तशेंच सरभोंवतणी जेन्ना तुमी हांगासरल्यान पासार जातले इतको बुरसो वास हांगासर ह्या उदकाचो येता तोय तुमकां हांगासर जाणवतलो. तर म्हाका दिसता जे कन्सर्न ऑफिशियल्स आसा तेंच्यांनी जशें आमी म्हणलें की WRDचे तेंच्यांनी हें झाड हांगासर क्लियर करपाची गरज आसा. तशेंच जे कोण ऑफिशियल्स आसतले जे डिपार्टमेंट आसतले जे हे क्रीक आसा ते म्हाका दिसता फक्त मॅनिफेस्टोचेरूच न्हू तर खऱ्यांनीच हे क्रीक आसा ते निवळ जावपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. सध्या हांव म्हजो पारंपारीक काजू फेणेच्या वेवसायांत बिझी म्हूण वाळपयचो आदलो आमदार नरहरी हळर्णकार उलयलो. 1994च्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे पयले 4 आमदार निवडून आयिल्ले. तातूंतलो एक म्हळ्यार नरहरी हळर्णकर. भलायकी साथ दिनाशिल्ल्यान खंय राजकारणांतल्यान फाटीं, पूण कायम खंय भाजपात रावतलो. ते 99 पासून हांव आमदार आसलो वाळपय मतदारसंघात. त्यानंतर 2002 ते 2007 पर्यंत डेप्युटी स्पीकर म्हणून मनोहर पर्रीकर जे आमचे मुख्यमंत्री आसले तेन्ना तेच्या वांगडा काम केल्लें आसा. आनी त्यानंतर मागीर मातशें तिका बायपास बी जाली म्हाका 2003 तेन्ना हांगासर फॅसिलिटी नासली गोंयांत. मागीर बेंगलोर म्हाका येयलो आनी बायपास थंय करून हाडलो. आनी त्या पासून मागीर हांवें चिंतलें की आनी फॅमिलीन म्हणटाली आनी ते राजकारण चड नाका आमकां कित्याक हेल्थी बरोबर ना आनी ते गोश्टी चड त्रास घेवं नाका म्हणून. सद्या आमचो धंदो पारंपारीक धंदो काजू वेवसाय आसा तो करता. आनी आमी त्यानंतर आमी काजूलांना बॉटलींग म्हणून काजूलांना बॉटलिंगूय चालू केलें. आनी गोंयांत आमी सद्या आमचे बरे काजूलांना कॅज्यू फेणी आसा ताका बरो डिमांड आसा. सो परत तुमचा राजकारण येवपाचो विचार कितें आसा? कारण तुमी भाजपान अजून तशें पयलीं सक्रीय आसा. सो आतां 24 इलेक्शन लागीं तेकलेलें सारकें डेटूय डिक्लेअर जाला. तुमी बी अशें भाजपा खातीर काम तुमचें चालू करता? तुमकां कितें काम भाजपा भारतीय जनता पार्टी काम चालू उरतलें अशें आमचे कडेन पार्टी बाकीच्यो बी पार्टी येवन आमकां रिक्वेस्ट करून पयलीं सांगताले यो तूं आनी कितें तें. आमी सांगलें ना आमी एकदां BJP बीच थंय प्रश्न दुसरो ना. मागीर फाल्यां कॅन्डिडेट कोणूय BJPचो आसलो जरी जायत जाल्यार आमी ताका मत दितले. तो हे आशिल्ले वाळपयचे आदले आमदार नरहरी हळर्णकर. ते म्हणटा की आपलो पारंपारीक वेवसाय आपलो चालूच आसा, राजकारणात अजून येवपाचो परत विचार ना आपलो. पूण भारतीय जनता पार्टी खातीर आपूण सदोदीत आसतलो आनी तेंचे भारतीय जनता पार्टी आपूण सदांच काम करतले आनी आपल्या दुसऱ्या पार्टीन खंयच वचपाचे आपले विचार ना. सो अशा तरेचे जे आमदार आदले वाळपयचे नरहरी हळर्णकर ते आपल्या वेवसायान व्यस्त आसा आनी भाजपा खातीर ते लास्ट पर्यंत आपले भाजपाक समर्थन तेंचे आसतले. प्रुडंटा खातीर 70च्यान रुपेश रावत. अरविंद केजरीवालाक आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत अटक केल्या. आज केंद्राक जाल्यार फाल्यां राज्यातूय होच प्रकार जावं येता. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक कोण चड उलयता ताका काडून भितर उडयतले म्हूण विजयान हुस्को उक्तायलो. इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी केजरीवालाच्या अटकेचो आझाद मैदानाचेर निशेध केलो. युरी म्हणटा हुकूमशाही चल्ल्या. आज आमी सगळे जाण हांगा समर्थन आमचे अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याचे अरेस्ट हाका समर्थन दिवपाक आमी आज सगळे हांगा हाजीर जाले. सावथ गोवा MP सीट आसा ही इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट बरे तरेन बऱ्या मताधिक्यान जिखतले. आनी ज्या तरेन तांणी आज इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट दिला जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की कार्डराक डावलून एक इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट दिला हातल्यानच तांकां भितर भंय जाला हे म्हाका तरी दिसपाक लागता. हांगा जाल्यार बाब अरविंद केजरीवालाचे अरेस्ट जे कोड ऑफ कंडक्ट आसतना हो एक अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट. केन्नाच कोड ऑफ कंडक्ट आसतना
नॉन पॉलिटिकल केसीचेर खंयचेच येदे व्हडले लिडराक चड करून एक मुखेलमंत्र्याक अरेस्ट करूंक ना. ही केस नवी न्ही, ही केस पोन्नी केस. अरेस्ट करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार अरविंद केजरीवालाक पयलीं करपाचो. तुमी कोड ऑफ कंडक्ट जावन ताका अरेस्ट करतात, हो एक प्रेसिडेंट जावपाक शकता. हें जर दिल्ली पचता जाल्यार फाल्यां हें गोंयांत जातलें. गोंयां ओपोजिशन लिडराक भितर उडयतले, वो कोण चड उलयता ताका भितर उडयतले. सो युरीन सांगला ते भशेन आज ताका जाल्यार फाल्यां म्हाकाय. सो हो एक कॉमन कॉज जाता. कॉमन कॉज की लोकशाय जिती दवरूंक जाय. आनी आमी खूब गॅरंटीज आयकल्या ह्या दिसांनी, ही गॅरंटी ती गॅरंटी सगळे बॅनर तुमी पळयले आसतले. कोणेच एक गॅरंटी दिवंक ना की लोकशाय जिती उरतली म्हणून. दिल्या खंय वाचल्या तुवें आयकल्या तुवें खंयची एक गॅरंटी की बाबा लोकशाही जिती उरतली म्हणून. ओपोजिशन म्हणटा तें आसतलें काय ओपोजिशन मुक्त भारत हें जातलें काय म्हणून. आज जे दिल्लीच्या गांवांत जे जालां जावं झारखंडच्या गांवांत, इट इज फॉर द फर्स्ट टायम इन दी इंडियाज इंडिपेंडन्स दॅट 2 sitting chief ministers have been arrested, and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aaj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal, but it is the arrest of each and every individual here. आमगे शिमतोरी मुरयला आज म्हाका फाल्यां तुकमू. आनी ही दादागिरी आनी हुकुमशाय जी BJPचो सरकार ते पयले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता. पयलो प्रयत्न करता टू बाय आउट दी ऑपोजिशन, आनी जोरी तर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ED CBI IT तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा. आनी जोरी तर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध, जोरी तर तुवें आवाज काडलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता. सत्तरीत जल्मेचो चोरोत्सव मोठो फामाद. जल्मेचे जाणटे सांगता ते प्रमाण ही परंपरा कितल्योश्योच पिळग्यो चलत आयल्या. कांय पिळग्यां आदीं गांवांत चोर सजमून मारिल्ल्या चौगांचे यादीन खंय हो उत्सव जाता. होळयेच्या दिसा होळी नाचोवन रातचो चोरोत्सव. 4 चोरांक गळ्या मेरेन जमनीत पुरतात. आमचे चोर आसा आता जाणते करीत येयले तेच पद्दती आमी करता. पूण तेची मेन हिस्टोरी जी न्हू तेंच्यानी गुपीत दवरली. समजला आतां 8 जाण आमी जाय, पूण मेन म्हणजे कितें चोक जाण म्हणजे 2-4 शिरां चालू ना. त्या खातीर आमी आतां 8 जाणां दवरता. तेंचे ते गेले कोण तरी तेन्ना मारले गेल्ले आसले तेंचो ह्यो कार्यक्रम तेंकां जेन्ना हे गांव वसोले दिना आले तेन्ना तेंच्यांनी हे मेजॉरिटी तेंकां बसयली. जेन्ना तेंकां मारचे गेले जाले त्या टायमार तेंच्यांनी कोंबडी ना तेंच्यांनी गळ्यांत घातले आनी तेंच्यांनी घातले नकत केले आमकां. म्हणजे नकत तेंचे हाल केले तेंच्यांनी. सुळार दिले म्हणजे आतां म्हणटा पाशी म्हणटा तेंकां सुळार दिल्यांनी काय केलें अशें केल्यांनी गटना मारल्यांनी तेंची. आनी तेंच्यांनी गटना मारप की चोर ना तेंचे कडेन आसता कितें जाला हिरे मानी मोती तेंचे कडेन आसता. हेंच्या मनांत जालां की ते चोर म्हणून तेंकां तेंच्यांनी मारलें. तशें तूं जर म्हणशाले 10 पिढी ना 20 पिढी अशें सांग जावचें ना. आतां गोवा स्वतंत्र जाल्यार आमचे पुर्तुगेजां 450 वर्सां केलां म्हणटा. पुर्तुगेजांना गेलो तेन्ना 450 वर्सां तेज्या पयलींचे हे आनी तेज्या उपरांत ही ना आतां कितक्यो पिढयो म्हणून कमी कशें जालें. तेजेर भरीप म्हणून जातालो, सोडचिडी म्हणून चडयताले, लगीन लायताले आनी न्हवरो व्हंकल करूंक मागीर सगळं म्हणजे आमी लग्न काय करतो तितकेंय करूंक जाय सगळें. आनी तो चालो थांबोवप तो हेजा न्हू तेन्ना मौजेचा न्हू आमकां तो करूंकच जाय. थारोवंक जाय तो चालो बसोवंक जाय. भारतात न्हू दर वर्सा परस चड पावस पडूं येता म्हूण एशिया पॅसिफीक इकॉनॉमीक कॉर्पोरेशन क्लायमेट सेंटरांत अदमास उक्तायला. एल निनोचो प्रभाव कमी जावन ला निनोचो प्रभाव वाडलो.
ENSO म्हळ्यार एल निनो साउथ ऑसिलेशन ह्या सिस्टमी वरवीं हो अलर्ट मेळ्ळा. जुलय ते सप्टेंबर मजगती सरासरी परस चड पावस म्हूण अदमास. एल निनोत खंय 83% बदल. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी प्रदूषण, रोड सेफ्टी आनी अपघात जावंक जायना म्हूण उपाय येवजणेचेर प्लान घेवन फाल्यां येयात. संबंदीत एजन्सीक हायकोर्टाची अर्द. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सामकेच मेस जाला म्हूण पणजेंतल्या कांय लोकांची याचिका. 31 मे मेरेन काम सोंपपाचो यत्न चल्ला म्हूण सरकारी आदोगादाची जाप. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेकारांचे पणजेत कामाक येवपाचे हाल. मेळत थंय रस्ते खणल्यात, धुल्ल प्रदूषण. कांय लोक हायकोर्टात पावले. सरकाराचे 31 मेची डेडलायन धरून काम. संबंधीत एजन्सींक कामाचो प्लान घेवन हायकोर्टात आपयला. Unsupervised, unplanned and haphazard work which is being carried out in the Panjim city is causing lot of inconvenience to the general public. The work is causing lot of pollution. There is no supervision. Till date, at least 3 people have been reported to have died on account of this such kind of negligent work. There is an apprehension that if the work is not completed before the onslaught of monsoon, there is a likelihood of flooding and other related issues. The work is getting delayed, and it appears that there is absolutely no planning which has gone into the execution of this work. Concerning all these issues, we had filed a petition. In fact, there were 2 petitions filed which came up for the hearing. The court has kept the matter tomorrow and has requested the agency to give their say or explain regarding the issue of pollution, road safety and the steps which are required to be taken for the safety of the road, because we have seen everywhere it is dug up. And also regarding the traffic management, because there is a lot of traffic congestion which has been caused because of the dugging of the road at every possible place. Government has given some timeline. Government, the learned advocate general made a statement that they are also equally concerned as the petitioner are regarding the issue of smart city work not being completed in time. And the learned advocate general also made a statement that in fact the government has already given direction that the work should be completed by 31st of May. And the government in all sincerity is trying to ensure that the work is completed, and that is what the learned advocate in fact told the court also. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावचो ना. नवो उत्तराधिकारी उमेदवार तयार दवरात, पक्षाक सांगला. ताका तयार करूंक स्वता हातभार लायतलो. बीजेपीचो उत्तर गोंय उमेदवार 5 फावटीचो खासदार श्रीपाद भाऊ हेडॉन. 6वे फावट जिखताच पक्षान तशेंच उत्तर गोंयच्या जनतेन खूब दिला. गोंयांत खंय विरोधाचे ल्हार ना. फुडली इलेक्शन दुसरे उमेदवाराक डेफिनेटली पार्टी आमी नवो कॅन्डिडेट तयार करतले. 7व्यांदा कित्याक अशें विचारीत म्हणून हांवें पयलेच डिक्लेअर केल्लें आसा की 7व्यांदा पार्टीन दुसरो कॅन्डिडेट तयार दवरतो. आनीक हांव कदाचित न्हय, हांव निश्चितपणे हे इलेक्शना नंतर फाटी सरता. हे लास्ट इलेक्शन. येस येस येस. आणि फुडली 5 वर्सां तुमी बी हो नवीन कॅन्डिडेट तयार करपाक हातभार लायतले. शुअर शुअर शुअर. अशें म्हणूनच तर पयलींच कित्याक केलां की आतां पासून तेची तयारी जाल्या. जनते मुखार क्लियर आसा. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. एकच मनीस परत कित्याक सहज येता. आनी आज नवीन तरुण पिढी येयल्या, नवीन नवीन लोकांक आमकां संदी दिवंक जायी. आनी ताका लागून आमी म्हणजे ना दिना अशें म्हणचे पेक्षा आमीच फाटी सरले. ना दिना म्हणपाचो प्रश्नच येवची ना लक्षांत. परंतु आपणच ह्या सगळ्या गोष्टी समजून केल्ल्यो बऱ्यो. 25 वर्सां जातकीर एक एंटी इनकम्बन्सी मतदारसंघा भितर तयार जाता. तुमी ही एंटी इनकम्बन्सी कशी टॅकल करतले? एंटी इनकम्बन्सी जाल्यार ही आतां भांगूक जाय आशिल्ली. म्हणजे एंटी इनकम्बन्सी आशिल्ली जाल्यार तिकेटूच मेळपाची न्ही. एंटी इनकम्बन्सी म्हणटा तुमी? या डेफिनेटली. कारण एंटी इनकम्बन्सी पयले ह्या हाजो इतिहास तुमी जाणात. ह्या मतदारसंघाचो एकदां आयिल्लो एमपी परत कांय नंतर येवना. बरोबर. पूण म्हजे सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याक उत्तर गोंयच्या जनतेन एकदां, 2दां, 3दां, 4दां, 5दां, 5व्यांदा आनी आतां परत एकदां तांच्या आशिर्वादान 6व्यांदा. ही एंटी इनकम्बन्सी हांगा म्हाका दिसता कसलोच हें ना. त्या शब्दाक काय तो उत्तरेक तो शब्द लागना. उत्तर गोंयच्या जनतेचो हो विश्वास आनी आशिर्वाद आहा. तांणी म्हाका निवडून दिला. हांव येवना. म्हजे तातूंत हें कांय ना. 6व्यांदा ही जनता म्हाका निवडून दितली. अशे सगळे जे लोक आसात तांकां इतली जाण पक्षां भितर आयला, तांकां पण आनंद जाता काय मातशी तांचे कडच्यान सादूर रावल्यार बरें दिसता? ना ना ना, खरेंच आनंद जाता तांकां. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे हे टेबले उडयताले
ते आज आमचे बरोबर कित्याक केले की तांकां पटलें आमी कितें सांगताले तें पटलें हेंच राजकारण देशाक समाजाक तारूंक शकता हें तांकां दिसलें म्हणूनच तर ते आयिल्ले आसात. बीजेपीचे गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर जाले. आतां काँग्रेस 27 तारखेर. बुधवारा दोनूय उमेदवार जाहीर करता. प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा 27 तारखेक दिल्ली CECची बसका जाले उपरांत दोनूय नांवां जाहीर करतले. सुत्रां सांगता प्रमाण विरोधी पक्ष फुडारी युरी GPCC अध्यक्ष पाटकार आमदार अल्टोनाक दिल्ली आपयल्यात. बीजेपीन उमेदवार जाहीर करूनय उपरांत आमी करता म्हूण राविल्ले काँग्रेस बुधवारा 27 तारखेक उमेदवार जाहीर करता. ते दिसा दिल्लीत CECची बसका जाले उपरांत दोनूय उमेदवार जाहीर करतले म्हूण GPCC अध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. आमची CEC इज ऑन 27th आणि आफ्टर दॅट मीटिंग आय थिंक मोस्ट ऑफ द मिडिया चॅनल्स ब्रॉट इट आउट. सो 27th मिटिंगेन ते आमचे दे गोइंग टू डिक्लेअर बोथ द नेम्स. आय मीन लास्ट सो मेनी डेज वी आर सेइंग की दोन्ही सीटा आम्ही बरोबर डिक्लेअर करतले. इन दॅट CEC मीटिंग आवर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी विल डिक्लेअर दोन्ही नावां. उत्तर गोंयांत आदलो कायदो मंत्री खलपा बरोबर विजय भिके आणि सुनील कौठणकार हांची नांवां उमेदवार म्हूण चर्चेत आसा. दक्षिण गोंयांत खासदार फ्रांसीस सार्दिना बरोबर कॅप्टन विरियात तशेंच आदलो GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आताचो GPCC अध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या नांवांचो विचार चल्ला. सुत्रां सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी GPCC अध्यक्ष पाटकार आमदार एल्टनाक दिल्ली आपयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट.